सर कमेंट सर तुम्ही चिंतन शिबीर अटेंड करून आयिल्ले आसा जायते डिस्कशन जाल्लें आसा गोंया खातीर कितें स्पेशल आसा सर चिंतन शिबिरान स्पेशली होम मिनिस्टर्स हांच्या बरोबर सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सगळ्या राज्यांचे होम मिनिस्टर्स DGP होम सेक्रेटरीज या सगळ्यांची होम डिपार्टमेंट रिलेटेड वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आशिल्ली. खास करून बॉर्डर इश्यूज म्हणजे आमकां हांगासर कोस्टल बॉर्डर लागता, लँड बॉर्डर लागना. त्याच उपरांत आमी म्हणटा की नॅक्सलायट इश्यूज आसतले, तेज्या उपरांत ड्रग्स इश्यूज आसतले, पुलीस इश्यूज आसतले, होमगार्ड्स, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इश्यूज, इंटरस्टेट इश्यूज जे आसा ह्या संदर्भात ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. आणि त्या संदर्भात टीम इंडिया म्हणून काम करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें मार्गदर्शन जालें व्हर्च्युअली. आणि सगळ्यांनी मिळून काम करचें, टीम इंडिया ह्या स्पिरिटेन काम करून आमच्या देशात जे ड्रग्सची मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायल्या कंट्रींतल्यान म्हणा किंवा हांगासर जे ड्रग्साक बळी पडले वता, खास करून तरणाटे ते कमी जावपा खातीर म्हणजे जे काम टीम इंडिया म्हणून सगळ्या स्टेटींनी मिळून करपाक जाय त्याच्या खातीर काम करचें. आणि त्याच बरोबर नक्सलायटचेर काम करचें, त्याच बरोबर बॉर्डर सेक्युरिटी ह्या विशयाचेर टीम इंडिया म्हणून एकत्रित्या येवन काम करचें. आणि ताचें लक्ष 2047 म्हणजे फुडलीं 25 वर्सां लक्ष दवरून ओके भारत देश फुडें व्हरपाच्या भितर काम करचें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें. त्याच बरोबर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें. आणि त्याच नुसार आमी जशें म्हणटा की तांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे पंचप्राण आणि नॅशनल सेक्युरिटी हो म्हत्वाचो इश्यू चिंतलेलो आसा. थँक्यू सर.